सुमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकू दरा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू मन सर्वेश परधनी वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वर्ती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका समिया वंदन तुका दनिया सर्गास पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुलदारा मोगाच्या भावा भयणीनो आज प्राचित काळाचो चवथो आयतार देवाक आमी अर्घ दिवया आज आमकां ताणें हो दिवस दिल्ल्या खातीर हे मिसाचें बलिदान हांव भेटोवन दितलो तुमच्या गरजां खातीर विशेष मापान ज्या कोणाक मिसा कोसोंक जायना हांतुळणार आसात आस्पत्रेंत आसात ह्या क्वारंटायन जावन भितर आसात पिडेंत आसात तसल्या खातीर तुमच्या भलायके खातीर आनी तुमच्या तेसांवा खातीर हें युकरिस्ती बलिदान हांव भेटयतलो तर एका काळजान एका मनान आमी सांगाता मेळोन हें भेटोवणी आरंभ करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो देव कोणाचो सुनास आशेना देवाक जाय आमी आमचें जिवीत परिवर्तन जावन पवित्रपणाच्या जिवितान जियेजय ती देवाची आशा त्या खातीर देवान आमचो इतलो मोग केलो ताणें ताच्या पुताकच आमचे खातीर भेटोवन दिलो पातक म्हळ्यार वीक हें वीक खंयचीच सकत गूण करूंक शकना जेजू मात्र गूण करूंक शकता तर आज आमच्या पातकां खातीर आमी दूख धरया पश्चातापवया आनी आमच्या एकारेजमाच्या नियाळांत आमी करचे हर एक नियाळ आमकां पवित्रपणाक आपोवणें दितात पवित्र साल समकण आमची जावं दी आनी पवित्रपणान आमकां पवित्रत्मो देवाच्या उतराद्वारी सोलोवन दी म्हणून आमी मागया तर मिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवच्या खातीर एक घडी भर दोळे धांपून आमची अस्कतकाय आनी पातकां वळखून घेवया आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवन सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकोळ करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्त
ताका कुतकर सोमयाका कुतकर सोमयाका कुतकर प्रार्थुया. देवा आमच्या कणवळ्या बापा हम पत्क्यांक बक्षणें दिवन परतून तुजे वेंगेन घेवच्या परमेत मोगान तुवें एक अजापाचो उपाव येवजिलोय. तुज्या पुता जेजूचे स्मरण आनी पुनर्जिवानपण वस प्रतिम मोगाचो घोटो येवची आसा ते दबजेक पास्क परबेंत आमी संभ्रमताव. तर ही परब भावार्थान आनी भक्तीन पाळोवंक उर्बेवून काळजाचे आतुरायेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचशें कर. आमच्या सोम्या तुजे पुत जेजू क्रिस्त वरवे तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी जुदाचे फुडारी याजक आनी लोक विश्वासी रावले नात. तांणी राष्ट्रांच्या कांटाळ्यांच्या करण्यांची देख घेतली आनी सरेस्परान जेरुसलेमान पवित्र केल्लें ताचें मंदिर बस्ट केलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान आपल्या दुता उदेशी तांकां परत परत चत्राय दिली, कित्याक ताका आपल्या लोकाचे आनी आपल्या निवासाचे चुरचुरे भोगले. पूण तांणी देवाच्या दुतांच्यो खेबदायो केल्यो, ताचे चत्रायेचो तिरस्कार केलो आनी ताच्या प्रवाद्यांची निंदा केली. अशे सरेस्पराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की बाचवेची वाट कसलीच नासली. ताणें देवाच्या मंदिराचें भस्म केलें, जेरुसलेमाचे पागर कोसलावन घाले, ताच्या सर रावळेरांक उजो लायलो आनी तांतल्या सगळ्या मोलादीक वस्तूंचो नाश केलो. तालवारीक सांपडून मरणांतलेल्यांक ताणें बॅबिलोनाक व्हेली आनी थंय ती पर्सियाच्या रायाची राजवडकी स्थापीत जायसर नेबुकदनेझराची आनी ताच्या पुतांची गुलामां जाली. सरेस्परान जेरेमिये उदेशी सांगिल्लीं उतरां खरी जावच्याक हें सगळें घडलें. ताणें म्हणलें, पाळूंक नासलेल्या साबातांचो विशेव भुंयक मेळासर ती 70 वर्सां पाड पडटली. पर्सियाच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी उलयिल्लें उतर खरें जावच्याक सर्वेस्परान पर्सियाच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यान तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा परगट करूंक प्रेरीत केलो. पर्शियाचो राय सिरूस अशें सांगता, सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराची सर राज्यां म्हजे अधीन दिल्यांत आनी हांवें जुदांत आसा त्या जेरुसलेमान ताच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणीय आसा जाल्यार तो जेरुसलेमाक पाटी वचूं आनी ताचो देव ताचे सोबे आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुपकार. आमी
मोची जीब घडसा तेन्ना आमकां गुलाम कर वेल्ले ते आमचे लागीं गायना विसारतले वय आमकां धमकितलेंस आपणा कुशाल करू सियोनाची गीत गाया म्हणून मागताले तुका जर हांव विसर तर मोची जीब घडसा तुका जर हांव विसर तर मोची जीब घडसा साम पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासोत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवे पुनर्जिवंत केली देवाचे दयेन तुमकां सडवण मेळ्ळी क्रिस्त जेजू थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सवे शिंयासणार बसचो अवकाश कर दिलो क्रिस्त जेजू मरिफात आमकां दाखयल्ले काकुळती वरवीं आपले कुरपेचो दायज केदे व्हरते म्हूण फुडल्या सर्व युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनाचो शेवट ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो वय आमी देवाच्याच हाताचें काम क्रिस्त जेजू थंय आमी बरे आदार जियेजय म्हूण सुरवेर थावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत देवाचे उतर हे देवाचें व्हड उपकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया देवान संसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो ताका सतमंतल्यांक सासणाचें जिवीत लाभच्याक वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पर तुमची सवी आसू तुमच्या सवे आसो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजू निकोदेमाक सांगा लागलो जशें मोइशेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनुश्य पुताक वूस उबारूंक जाय तवळ ताका सतमंतेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो ताका सतमंतेल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक पुताक सतमंतेल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना
ह्या कारणा पासो तो ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपले कर्तुवां कोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो सड मोग केलो. कोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, आनी आपल्यो कोट्यो कोरन्यो दिश्टी पडनये म्हणून तो उजवाडा सरशी येना. पूण सताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता, थंयच आपणें केलां म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. अर्गान तुका सुमयान जेजू, होगळाप तुका सुमयान जेजू. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भाव भयणीनो, आज प्राश्चित काळाचो चवथो आयतार. 3 वाचपां आमी आयकली, आनी वाचपां आमकां आमच्या भावार्थान घट करतात, क्रिस्ती भावार्थान आमकां थीर करतात, आमचो बरोसो दृढ करतात, मात्र न्ही देवाच्या मोगान भरतात. संपुरो आज हे म्हजो प्रसंग आयकुनशी तुमी सक्कड बारीक कश्टांत आसात, हांतुळणार आसात, पिडेंत आसात, ह्या गांवांत परगांवांत तुमी आसात आनी थंय क्वॉरंटायन जावन आसात. थोड्या अडचणेक तुमी सांपडल्यात, पूण आयचो वांजेल आनी आयची वाचपां आमकां भरवोसो दिता. आयचे सगळ्या वाचपाचो एक संदेश या ती म्हळ्यार देवान संवसाराचो मोग केलो, त्या खातीर जेजूक ताणें आमकां दिलो. त्या जेजू वरवीं आमकां सडवण आसा, आनी त्या जेजूतय आमी जैत जोडटले. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें जाल्यार देवा लागीं दोनी आसात. कितें ते दोनी म्हळ्यार राग आनी काकुळट. देवाचो राग आनी ताची काकुळट ताचे परजेच्या गडीपरा आनी सडवणेंत दिसून येता. हाच्या पयलें वाचप सविस्तार रितीन तुमी आयकलें इतिहासाच्या 2ऱ्या पुस्तकांतलें. इतिहासाचो 2रो पुस्तक, ह्या इतिहासाचें बूक तुमी वाचतना थंय बरोवन आसा कशें देवाक ते अविधेय जातात, बंदडेक ते वेतात, देव तांचो हात सोडता. कित्याक तांच्या काळजाची कठीणाई, दारुणाई, आनी थंय प्रवाद्यांक देव धाडटा तांकां सत सांगूंक. आज आमकां प्रवादपण पवित्र सभा दिता, ही वाचपां दितात, ही लितुर्जी युकारिस्टीक दिता आमकां. आनी थंय कितें जाली, केदाळा देवाक ती विरोध गेली, ती रायाची गुलामां जाली. केदाळा पश्चाताप पावली, देवान ताची काकुळट दाखयली. तांणी कितले देवा विरोध केल्यारय देवान तांचो हात सोडूंक ना. त्या खातीर किर्तन 103 आमकां सांगता, तूं सदां राग दवरचो न्ही. देव राग दवरिना. राग सगळ्यांक येता, बापायक भुरग्यांचेर राग येता, तशें म्हणटात लगड घडिना. आनी त्या खातीर इतिहासाच्या पुस्तकान सविस्तार रितीन देवाचो राग आनी ताची काकुळट, पूण ताची काकुळट ताच्या रागा वरून व्हरती, ताजो मोग ताच्या रागा वरून व्हरतो म्हणली शिकवणू आमकां इतिहासाचें पुस्तक दितात. आनी हेचे अंतर्गीत 137 तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं म्हळ्यार उलयनासतना रावूं. देवाक आमी विसरोन जियोंक नजो, देवाची कृपा आमी निरर्थक करूंक नजो. आनी हेच्या 2ऱ्या वाचपांत आमी पळोवचें जाल्यार पातका वरवीं तुमी मेल्यांत, खुरप्या वरवीं तुमी बचाव जाल्यात. पळया आज पातक कशें आयलें, कुरपा कशी आयली. आदाव आनी एवेन सैतानान तांकां नाडून पातक आयलें, जेजू वरवीं कुरपा आयली. त्या खातीर रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांत तुमी पळयतात बायबलाचें वाचप, नो आदाव जेजू म्हणजे देवान ताची कुरपा, द ग्रेस ऑफ गॉड, लिव्हिंग, लव्हिंग अँड वायब्रंट रिलेशनशीप विथ द फादर, सन अँड द होली स्पिरीट. म्हळ्यार देवा सांगता असो बांद ती कुरपा.
केदळ आमी देवा सांगाता बुडवून जावन आसा हो काळ निसावन करेज मो ह्या प्राश्चितसो काळ कुरपेचो काळ आनी त्या खातीर आज आमी पळयता आयचे दुसरें वाचप. देवान कितें आमकां कशें राखलें, पूण अपार काकुळटीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवे पुनर्जीवन केली. आमी कशी मेल्ल्या? पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवे पुनर्जीवंत केली. देवाचे दयेन आमकां सोडवण मेळ्ळी. पण आमकां आमच्या खंयच्याय कारणान आमची सोडवण मेळ्ळी न्ही, देवाच्या दयेन. इट इज द मर्सी ऑफ गॉड. आज आमी व्हडवीक उलोवची न्ही, हांव उपास करता 40 दीस तें कांय न्ही ना. देवाचे कृपे वरवीं करूंक साद आसा म्हाका. जावं पुरो हांवें देवाच्या कृपे वरवीं हें सक्कड सोडलां. देव आमकां कृपा दिता. त्या खातीर पातकांत हांव सुडका दिवन कृपा दिता. पूण अपार काकुळटीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवे पुनर्जीवंत केली. देवाच्या दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्त जेजू ते एकवटान जियेतेल्यांक आमकां ताणें जिवांत उठयली आनी ताचे सवे शिंयासणार बसो अवकाश कर दिलो. आज आमकां साल्वासांव म्हळ्यार कितें? सर्गाक प्रवेश जावंक सो अवकाश जेजू क्रिस्ता मरिफात कर दिला. त्या खातीर आमी देवाक ह्या करेजमाच्या काळांत अर्गां दी जाय. अर्गां स्तुती होगळाप दिवचें कांय सूख ना. आमी पाशावन येळटा आमचें जिवीत परिवर्तना खातीर, पूण आमी आसा ताका अर्गां होगळाप दिवच्या खातीर. त्या खातीर पळय तूं सांगता क्रिस्त जेजू मरिफात आमकां दाखयलेल्या काकुळटी वरवीं आपल्या कुरपेचें दायज केदें व्हरतें म्हणून फुडल्या सर्व युगांनी कळीत करचो ताणें केल्या ह्या योजनेचो शेवट. ताचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावंटीचो फोळ म्हणून तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. म्हळ्यार आज सुवार्थेंत मिसावांत भावार्थांत आमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. हांवें सांगूंक जायना 40 दीस हांव कुर्सावाट करता, 40 दीस हांव उपास करता, बाडाय उलोवंक नजो. म्हाका एकय दीस पुरसत नासली, 40 दीस हांवें रेतेर दिल्या, बाडाय न्हय. बग्यार देवाची कृपा. जें कितें आमी करता ताच्या कृपे वरवीं इट इज बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, हिज मर्सी, ताची दया. फुकट पळय तो सांगता ताच्या दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिलें फुकट देणें. हिज ग्रेस एंड मर्सी इज फ्री फॉर अस. फुकट देणें. तुमच्या वावंटीचो फोळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्याच हाताचें काम. क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदारन पळय आमकां संदेश, बरो संदेश दिता. क्रिस्त जेजू थंय बरें आदारन जिये जय म्हणून सुरवेर तावन येवचिल्ले प्रमाणे ताणें आमकां रासल्यांत. तर हो काळ बरेपण अनुभव जोडचो काळ, हो काळ बरेपणान जियोवचो काळ, एकामेका राजी संदान समाधानान जियोवचो काळ आनी आमी कोणा कडेन उलयना तांचे लागीं राजी जावचो काळ. तेच खातीर आयचें वांजलाचें वाचप तुमी पळयल्यार जेजू निकोदेमा लागीं उलयता. निकोदेमाक सांगता कृपा कितें आनी पातक कितें. रातीच्या वेळार तो जेजू लागीं येता आनी तो सांगता जशें मैशेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो. गणानाचो पुस्तक 15व्या वस्वरांत आमी पळयता नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स. सर्पाक उबारलो कित्याक? विकाळ सरप साबोन त्या मोरतना तांब्याचो सरप त्या एका खुर्सार घाल म्हणून सांगुल्लो. तांणी पळयलें तांब्याच्या मुर्तीक गी, मुर्ती पुजा केली गी ना, संकेत, इमाजो संकेत. तांकां पळोवन आमी देवा थंय, देवाच्या उतरां थंय, देवाच्या मोगा थंय, देवाच्या कृपेन आमी जिवोवंक आसा. त्या खातीर कोणीय तुमची तकली पाड केल्यार तकली पाड करनाकात. हांगा पळया, जशें मैशेन अरण्यान सर्पाक उबारिल्लो तशें मनुश्य पुताक ओस उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतले हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. कोणाक? मनुश्य पुताक सतमंतल्याक हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. सासणीक जिवीत आमकां मनुश्य पुता थंय मेळटा, जेजू थंय मेळटा. आनी मुखार वचून सांगता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की
ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो ताका सतमंतल्या कोणाचो नाश जायना जावंक शाका बगार सासणी जिवीत मेळच शाका. आज आमी हर एकल्यानी हांगा ह्या उतरांचेर गमन दवरी जाय. सबार फावटी आमी म्हणटा फादर आमकां कोणें कितें केलां, आमकां शिराप आसा, आमकां तें आसा हें आसा. थोडे फावटी प्रवाचकी तुमकां मिसगायड करता, तुमचो जागो सोमाना, तें सोमाना, हें सोमाना. हांगा आयका देव कितें म्हणटा म्हणून. त्या खातीर हांवें सांगलें देवाचें उतर आयका. जशें म्हैजेन अरण्यान सर्पाक उबारलो तशें मनुश्य पुताक ओस उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतले हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतले. कोणाक सतमंतल्याक? मनुश्य पुताक सतमंतल्याक. आज सतमंताव आमी मनुश्य पुताक जेजूचे सलवासांव. जेजू आमचो सोडवंदार. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की कोणें म्हळें देवान संवसाराचो मोग करूं ना? हो संवसार देवान रचलो, ताचो मोग करता देव. ताणें ताच्या एकल्या पुताक ओपोवन दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावंक शाक. कोणाचोच नाश जायना जावंक शाक. बगार ताका सासणी जिवीत मेळच शाक. तर म्हाका अशें भाव भयणीनो, आज आमी चिंतूंक न्हू जो आमचो नाश जाता म्हणून. ना, आमकां जेजू आसा. सासणी जिवीत जेजू थंय मेळटा. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, फैसाल दिवंक शाक न्हय. फळे जेजू सांगता हांव तीर्प दिना कोणाकी, हांव झडतीकर नेकलो आसा. आज हांगा ह्या संवसारान झडती करचे मस्त जाण आसात, टिका करचे मस्त जाण आसात, फैसाल दिवचे मस्त जाण आसात. अशें मातशें उक्ती करा. या थोडे फावटी पत्रां उक्ती केल्यार तुमी पळयतात हें सक्काड. बगार ताशे मरिफा संवसाराची सोडवण जावंक शाक. तर पवित्र सभेचें काम सोडवणेचें काम. आमचे हर एकल्याचें मिसांव सोडवणेचें मिसांव. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना आनी देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना ताका नेगार करता, ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. पळय हांगा जेजू पाती येतना आशिर्वाद. तूं बावतिजम घेवन विधेयपणान जियेनातल्यार ऑटोमॅटीक ताचे वयर तुजें नास तूं सारताय. तेंच सांगता हांगा बायबल. तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली. उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां कोटीं जाल्ल्यान. पळया जेजू जेजू म्हळ्यार आमी सर्गाक वचना. कर्तुवां आमचीं कशीं आसात, एक व्यक्ती तेजें नडतें कशें आसा. म्हाका भाव भयणीनो, आज थोडी आपणाच्या कर्तुवाद्वारे देवा विरोध येतात. जावं पुरो तांकां दोरी लांब सोडल्या थोड्या दिसां खातीर, पूण देवाच्या फैसलांत हांव चुकोवन घेवंक कोणायकी साद ना. कित्याक उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां कोटी जाल्ल्यान मनुश्यांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. काळो कसो चड मोग केलो, अंधकाराचो मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जेजू म्हळ्यार जायना. खोटेपण म्हणून आजच्या व्यक्तीक जेजू लागीं येवंक जायना. तो मिसाक येना, तो मागण्या बसना, तैर्स करिना, खुर्सा वाटेक रावना. खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना. आनी आपल्यो कोट्यो कोरण्यो दिश्टी पडनये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. पूण स्वता वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केलां म्हणून परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. आज देवा सरशी येवचें म्हळ्यार उजवाडा सरशी येवचें. सक्रामेंतान जियोवचें म्हळ्यार उजवाडान जियोवचें. देवाचे उपदेश पाळचे म्हळ्यार उजवाडान जियोवचें. कुटुंबां मागणें म्हळ्यार देवाचो उजवाड आमच्या कुटुंबांत. खुर्सा वाट आमी करता, उपास मागणें करता, या ध्यान वरेसांव करता, उजवाडांत आमी जियेता. तो उजवाड देवाची जाणवाय जेजू हांवच संवसाराचो उजवाड. त्या उजवाडांत आज तुमची जिणी उजवाडोवन दी, तुमचे देसले दारुणाय पयस वचोवन दी, पातका सकट निश्क्रीय जावं दी, बेबिरांत अंधकार बंदड तुटोवन पडोवन दीत. तेच देवाच्या उतराच्या आदारान देव तुमकां जैत दिवन दी. सर्वेस्वर बापा गणित काकोळदारा, तुका अर्गा होगळापणी वाकाणी दिता. तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमचे पातका बोगसून तुज्या कुरपेन तूं आमकां भरताय, त्या खातीर अर्गां दिता. आज तुज्या कुरपेन ह्या आयच्या युकारिस्तीक बलिदानाद्वारे तूं आमकां भरू. आमचे भितर असलो अहंकार पयस कर.
कुडीची मोतीची कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आमच्या अभिषेक कर. जी कोण हुशार ना तांतुळणार आसात ताका गोण कर. तुजेर मात्र बावर दवर जिवंक आमकां तूं बोळ गटाय करपा दी. टच एवरी वन ऑफ देम. हर एकल्यांक तूं आपोड आनी गोण कर, नितळ कर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करुया. सदमंता देवाक, सैर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सम्याक, तो पवित्र आत्म्यावरवीं करपी संभवलो, ओंकार मरियेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सैर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्यानो देव आमचो बाप आनी आमची मागणी तो आयकता म्हणल्या बरोवशान आमी आयल्या. त्या सुभावार्थान आमची मागणी ताका भेटोवन दिवया. बाप्पा, पवित्र सभा चलोवन वरच्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. दिसपट्ट्या जिणेच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां लाभिल्ले सेवेचो अवकाश बऱ्यान गळसून निस्वार्थपणी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे तें बरें मोन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दिसपट्टे जिणयेंत येवच्या ताळण्यांक आमी समटा नासता तांचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जीं कोण ताळण्याचे गुलाम जावन वायटाक सांपडल्यांत आनी काळोखाच्या भुयारांत आसात तांकां तुज्या पुता जेजूचो उजवाड लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी एकामेकाक आदार दिवन शेगुणांनी वाडोवन दिसपट्ट्या मागण्यान आनी एकामेकाच्या सांगातपणान जियोंक प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र बलिदानाक हाजर जाल्ल्या आमी पेल्याक बोगसून जियोंक आनी उजवाडाचो मोग करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो आमी आमच्या खासगी इतिहासां खातीर प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुजे समोर दवरलेली आमची कालती मागणी आयक. तुज्या पुता आमच्या सुमयेच्या उजवाडान आमी सदांच जियोंक तूं आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. गुवांचो हुंडो दाकांचो होवाय बाप्पा तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कुडीन हो हुंडो वायन बदलून बाप्पा आमकां दी म्हण परता. स्वीकार कर बाप्पा हो हुंडो वायन. काळजां आमची करतो कणवाडी मोगाळ. करच्याक मोग सर्वांचो करपा दी सदां काळ. मोगान तुज्या दैवीक काळजांची पेटय. नवी उमेद जिणेन सोम्या आमकां लाभय. माया मोगान आमी जियंक संवसारार. बापा दाबय दयेन तुजो आदार. गोवांचो हुंडो दाकांचो होवाय बापा तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कुडीन हो हुंडो वायन बदलून बापा आमकां दी म्हण परता.
स्वीकार कर बापा हो वोंडोवाय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सैर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या दयाळ बापा, आमकां ससनाची सोडवण हाडटा ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयताव. बोवार्थान तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानान वांटो घेतल्यांक सोबता तशें आमचे जिवीत भावपणाच्या मोगान हेरा मनशाच्या तारणा खातीर भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी कालतेपणी मागताव. तुज्या पुता जेजूची नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सैर पदवीदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोंक फावो. हो कैदो दितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. नवी करूंक आमची मोना, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ चडवणेचो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान. सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरनांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तांक सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवशी काळजान आमी गायताव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. पवित्र बापा, तूं भोव व्हरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करुण्यो जाणवायच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखाणताव. मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी तुजी आपल्या रचणाऱ्याची सेवा करून ताणें सर रचनेचेर राजवटकी चलोवच्याक सगळ्या सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टगात होगडायली. तरी तुवें ताका मरणाच्या झाडान सांडूंक नाय, पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी फाटीं पावच्याक तुजे काकुळटीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केले आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुज्या सडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शिकी पवित्र बापा, संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलोलो काळ भरतस तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक धाडलोय. पवित्रत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी अवकार मरयेतावन तो जल्मलो. फातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सडवणेची, कैद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी खबर ताणें परगटली.
तुजी मांडावळ परती करूंक ताणें आपकुशीन मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमच्या खातीर न्हय पूण आमचे पासून मरून पुनर्जिवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जिवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तावन पवित्रत्म्या पाठयलो. हो पवित्रत्म भावार्थ्यांक ताणें दिल्लें पयलें वर्तें देणें. संवसारांत आपलें काम संपोवन आमा मनशाक संपूर्णेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा सास्ते कराराची कुणा करून जेजून दवरला तो व्हरतो संस्कार आमी आतां सांबार आमच्याक. तो सुपवित्रत्म ही आमची देणी पवित्र करो आनी अशी ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जाव म्हूण आमी मागतांव. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो. पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवन करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जिवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कोडू तुमचे बसत समर्पोवची. तीच परी ताणें दाका वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुबीज घेयात आनी हांतलें पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत फातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशा बसत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सो घोट पर गोठूया. सुम्यांग जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पकडता. तुझ्या येण्याक सुमियाचे सुख आम्ही अत्रेकता. तुझ्या येण्याक सुमियाचे सुख आम्ही अत्रेकता. मोगाळ बापा आमचे सोडून सोगडास आमी समरमताव. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देवलो, पुनर्जिवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हूण आमी परगडताव. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी एक्या संवसारा सोडवण दिता तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिताव. बापा तुवेंच तुजे पवी सभे दिल्ले बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एका सुण्यात आनी कालसींत वांटो घेतल्या आमा सुवेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकेच कुडीन मैपसान एकठांय आनी तुजे महिमेच्या मानाक जेजू सुवें एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा सांचे खातीर आमी ही भेटवणी करताव. तें सुमेस्तांची काकोळ कर. भोव करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाची, फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी सगळ्या मोनियारांची, तशेंच ही भेटवणी करतेल्यांची, हांगा हजर आसलेल्या आनी सगळे तुजे परजेची काकोळ कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतेल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शिकी क्रिस्ताचे शांतीन मरून गेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची दया कर आनी सांचो भावार्थ तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाळ बापा अवंकार मरिये देवाच्या मायेच्या सांगाता आनी तुज्या धर्मदुतांनी भक्तां बराबर आमच्या समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गींचें सूख जोडूंक फावो कर.
तुझ्या राज्यान पातकाच्या आणि मरणाच्या कुस्तेपणांतले सुटलेले सगळे तुझे रस्ने बराबर आमी तुका वाखाणोंक पावो. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंतदे वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मौनान दुरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सगा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळणेन पडोंक दीव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परस्वर वायटांतली आमकां निवार. दये करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीय भागांनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुरुष नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आंगांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. तुम्ही जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर थंय पोट तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देने कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संसाराचे पाप काढता ती शैलीच्या जीवनाका पहिल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तचे कोडा निरागत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळू.
क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटामसो विसरूंक कोणाक जायतो मीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कवणेर तावून कुसा पर्यंत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो सोमी कितलो उदार काकुर्तीचे भांडार सर्वांक दिता आदार भोगसूंक सदां तयार रक्ताच्यो जरी वारयल्यो ताणें कुसार आमचे पासोत दीस रात मागता तो सरगार क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जायतो मीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कवणेर तावून कुसा पर्यंत मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो दुनियांत आमच्या काळजाचे दवरून एक घडीभर आमी मागया आत्मीक रुपी आमी आज जेजू सेवला ताच्या पवित्र आत्म्यान ताणें आमकां भरलां जेजू आमकां गूण करता आमच्यो उस्कतकाय तो बक्षिता जशें मैजे नारण्यान सरपाक उबारलो मनुश्य पुताक वयर उबारूंक जाय त्या कुर्सार तावून ताणें आमकां सुडका दिल्या आमचे कश्ट सगळे ताणें ववयल्यात येवकरिस्त जावन आसा ताचो मोग त्या मोगान तो आमकां भरता आनी आशिर्वादीत करता हे मोगळा जेजू आयच्या दिसा हे येवकरिस्तांत वांटो घेतलेल्या सर्व वांगती हांव मागता कुडीची मतीची भलायकी तांकां तूं दी अंतुळणार आसात पिडेंत आसात मरणांती पिडेंत आसात कश्टांत आसात अनवरांत आसात बंदपस बंदडेंत आसात तर त्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एक अंकर बंदपस बंदड्यो निष्क्रीय जावं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव फरमायतां तुमचे भितर अशे अंकर बंदपस बंदड्यो सोड सोदीत आनी आज आमी भेटयलेले येवकरिस्ताचे संपूर्ण आशिर्वाद तुमकां लाभोवं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता प्रार्थया बोदयाळ बापा तुवें सोसरसो इतलो मोग केलोय की तुजे एकल्याच पुताक तुवें दिलोय हो मोग आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता आनी कुर्सार उबारलेल्या तुज्या पुताच्या मरणांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुज्या ससनी जिविताच्या सुखाक आमकां पवय म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो काकुळदार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कश्ट मरणान तुमकां माया मोगाची देख दिल्या देवाची आनी एकामेकाची सेवा साखरी करून सुभामपणी ताजो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो आमेन आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां ससनाच्या मरणांतली सोडयली आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं आमेन जेजू आमच्या मोगान सारको कलतो जालो ताज्या कलतेपणाची देख घेवन ताजे पुनर्जीवनपणान तुमकां वांटो मेळूं आमेन पदवीदार देव असो बाप असो आनी पुत असो
आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसूं. आमेन. बसून या क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मुसोशी जावन कोणा शेता अपनाक सेनकार करून दी. पुरी सापलो कांदार घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवं दी. कुसातय हांव पातयेणी दवरता. पिडे शिडेन कश्टा दुखान हांव कुसाक पटलून धरता. कुसातय हांव पातयेणी दवरता. पिडे शिडेन कश्टा दुखान हांव कुसाक पटलून धरता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साची कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.